नमस्कार. स्वाद आस्वाद चायच्या भागात आमच्या समस्त पळोवप्यांक मनापासून येवकार. आमी खूबदां म्हणटा आनी म्हणटना आयकलां आसतलें की अमक्याच्या हातीक बरी जेवणाची रूच आसा. म्हाजी आजी आसा ती खूब बरें जेवण करताली. म्हाजी आई जेवण करता तिचो हातीचो गूण कोणाकूच येवचो ना अशें खूबदां आमी आयकलां आसतलें. पण हो जो गूण आसा हो हातीचो गूण की तो मनशाचो गूण हे विचार करण्यासारकी गजाल आसा. आमची आजी बी जेन्ना जेवण करताली तेन्ना ती चुलीचेर जेवण करताली. ताका लागून घडये तेंचे जेवणाची रूच आमकां आजून तशी हाडपाक कळना. आमची आई जी जेवण करता मे बी तिका 500 चड आसतलो. आमी जेन्ना जेवण करता तेन्ना आमी केन्ना केन्ना कांदो बारीक कापता, पण जेन्ना 500 आसना तेन्ना आमी कांदो मोठोच कापता. हे सगळें करता आसतना सुद्दां जेवणाची रूच बदलता. ताका लागून आमी म्हणटात की प्रत्येकाची जेवण करपाची तरा वेगळी आसता. सगळ्यांची पद्दत वेगळी, सगळ्यांची जेवणाची स्टायल वेगळी. घडये केन्ना केन्ना अशें जाता की मनशाचो जो स्वभाव आसता तो जेवणांतल्यान येता. आमी केन्ना म्हणटात की जेन्ना आमचें मन खूब प्रसन्न आसता तेन्ना जेवण खूब टेस्टी जाता. पण केन्ना केन्ना आमी चिडचिड करून जेवण करता तेन्ना त्याच जेवणाची टेस्ट बदलता. सो अशें वेगवेगळ्या जेवणा बद्दल आमी उलयत आसता आनी आमचो प्रयत्न हो आसता की तुमच्या पर्यंत रुचीक आनी वेगळे तरेचें जेवण मेळचें. आमच्यो सगळ्यो ज्यो इश्टिणी आसा तेंचे प्रत्येकाची जेवण करपाची स्टायल आसा ती वेगळी आसा. तर आज आमी आयल्या दुयेर म्हापसा हांगासर आमची आयची गेस्ट रेवती शिरोडकर हांकां मेळुया, जाणून घेवया त्यांच्या बद्दल आनी शिकुया तांचे कडल्यान आयचे 2 पदार्थ. पळयत रावात स्वाद आस्वाद. आमची आयची गेस्ट रेवती शिरोडकर हिणी इंजिनियरिंग केल्या. सध्या ती आपले बिझनेस सांबाळटा. करसवाडा परशुराम शिरोडकर ज्वेलरी शोरूम ती मॅनेज करता. आमचे आयचे गेस्ट रेवती शिरोडकर हाचे बरोबर हांव आसा आनी ताच्या सुंदरशा अशा घरान आमी आयचो एपिसोड शूट करतली. नमस्कार रेवती. नमस्कार. हांव रेवती शिरोडकर, सारिका शिरोडकराचे म्हाजे सगळे शिरोडकर फॅमिली तर्फे स्वागत करता. थँक्यू. आनी स्वाद आस्वाद ह्या कार्यक्रमान ताणें आज आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली आनी म्हाजी रेसिपी तांकां सगळ्यांक शेअर करपाक एक चान्स दिलो त्या बद्दल हांव तांचे आभार मानता. थँक्यू. आमकां तितलीच खूब खोशी आसा की आज आमी तुमच्या घरा आयला आनी आयच्यो 2 रेसिपीज आमी रोखड्योच आमकां कळटले खंयच्यो त्यो. तुमच्या घरकाराक विचारया, रेवतीच्या जेवणा बद्दल कितें सांगतले? रेवती जेवण म्हणटा तें फर्स्ट क्लास करता. ओके, फर्स्ट क्लास करता. कांय डावट ना आमकां. दिसाक आमकां आनी रुचीचे नवे नवे पदार्थ ते करून सर्व करता. ओके. हय. आनी हांव म्हाजे आतां फॅमिली बद्दल इंट्रोडक्शन करता. म्हाजे मिस्टर मनोज शिरोडकर, म्हजी माय गंगाबाई शिरोडकर, व्हडलो चलो इंजिनियरींग केलां, सद्या ग्राफीक डिझायनर म्हणून काम करता आनी एक बऱ्यापैकी आर्टिस्ट आसा. पोर्ट्रेट करता, आपले म्हणजे कोणाचे ऑर्डर्स कितें आसा ते बी करता. म्हजे चली 2nd इयर होम सायन्स आसा, फूड एंड न्यूट्रिशन आनी डायटिशनाच्या हातून ते 2nd इयराक आसा. आमकां रोखडोच आनी एक एपिसोड हांगासर मेळटलो न्यूट्रिशन आनी डायटिशनच्या बरोबर. ओके. सो आमचे आयचे 2 रेसिपीज करपाक आमी रोखडीच आमच्या किचनान वता. थंय आमकां रेवती सांगतले की आमच्यो आयच्यो 2 रेसिपीज खंयच्यो त्यो. पळयत रावात स्वाद आस्वाद. थँक्यू. रेवती शिरोडकर बरोबर करतले आमचे आयचे 2 पदार्थ. जाणून घेवया ते पदार्थ खंयचे ते. रेवती, आयचे 2 पदार्थ तूं आमकां खंयचे शिकयतले? एक चिकन करी विथ कोकोनट ज्यूस. चिकन करी विथ कोकोनट ज्यूस. ओके. आनी दुसरे आसा बांगड्याचे कटलेट. बांगड्याची कटलेट. ओके. सो आयचे 2 जे पदार्थ आसात ते ॲक्च्युली जरा हटके आसात. सो पळोवया ह्या पदार्थां म्हणजे करतली ताचे इन्ग्रिडियंट्स. सगळ्यांत पयलीं चिकन करी विथ करी विथ कोकोनट ज्यूस. नाल्लाचो रोस. ओके. सो हाचे इन्ग्रिडियंट्स कितें सांग आमकां? हय. ताज्या खातीर आमकां जाय चिकन, लवंगां, हळद, सुकी मिरसांग म्हणजे काश्मीरी मिरची म्हणटात त्यो, सोय, जिरें, मिरयां, आमटाण थोडी, वेलची जाय, लसूण, तिखी आनी इल्लीशी जेका जेवणान म्हणटा ते स्वाद हाडपाक आमकां साकर जाय न्ही, ती इल्ली ताका जाय पडटा. कित्याक तेज्या शिवाय कांयच कंप्लीट जायना. गोडसाणी जाय आनी इल्लो लिंबाचो रोस. ओके. सो ही रेसिपी ते म्हणले इट कम्स विथ अ ज्यूस, जी कोकोनट ज्यूस आमी घालतली.
आमी युजली वांटण घालता सोयेचे हितून तूं ज्यूस घातला सो ही रेसिपी कशी कितें शिकले तूं कोणा कडल्यान शिकले ही सद्या तर हांव इंटरनेटाचेर पळोवन शिकलां पण इतकी की भुरग्यांक सदांच ते चिकनाची ग्रेवी वाजयलीन म्हणजे सय भाज मसालो भाज हातून कितें आसा वेगळें मातशें आसा हितून तूं कांय भाजी ना फक्त तूं कितें चिकनाचो रोस काडटा आनी डायरेक्ट खडा मसाला घालता तातूंत तो एक फ्लेवर तुजो एक वेगळोच येता म्हणजे टेस्ट स्पायसी येता आनी ज्युसी येता म्हणजे तितून डायरेक्ट कोकोनटाचो ज्यूस घालता तुका पर्सनली जेवण कितलें आवडटा म्हाका खूब आवडटा करपाक आवडटा की खावपाक आवडटा दोनूय आवडटा ओके खावपाकूय आवडटा आनी करपाकूय ओके सो आवडटा सगळ्यांत पयली स्टेप आमकां हितून कितें करपाक जाय हेची सगळ्यान पयलीं स्टेप्स म्हणजे कितें थोडे आमकां मसालो काडपाक जाय सगळो मसालो काडून तो वांटून घेवप ओके सो ह्या मसाल्यान कितें कितें येतलें वांटणान वांटणान तुवें मिरसांगो येतल्यो मिरयां येतली वेलची येतली तिखी येतली हळद येतली आमटाण येतली आनी आलें येतलें ओके हे सगळें घेवन तुका पयलीं पेस्ट करपाक हय, जाय आमी paste हांगा मिरच्यो करून घेतल्या त्यो कश्मीरीच घेतल्या हय, ते कश्मीरी- ह्योच घेवपाक जाय की आमकां गोवनूय चलतात ना हातून जो एक कलर येता पळय चिकनाक ते कलर पळोवनूच भुरगीं उमेदीन ओके खातीर सो मेन हेचे हय. अट्रॅक्शन जे कलर हय, म्हणटात कलर. सो एडीड आमकां कलर घालपाची गरज ना 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 ओके सो हेचें वांटण आमी करपाक जाय म्हणलें तुवें हय मिरसांगो हे. काडलें हय हें लवंगा तेका मागीर घालप हय हें मिरी घालप आमटाण घालप तिखी हळद वेलची आनी आल्याचो कुट ओके आनी हेका हे प्रमाण सगळें- कशें घेवपाचें कितलें प्रमाण घालपाचें? म्हणजे कितें आतां तूं 1 किलो चिकन घेतलें न्ही जाल्यार ताका एक 8 मिरयां 1 टेबल स्पून हळद 1 इंच तुजें आलें 4 वेलची 1-2 इंच सुमार तिखी मिरसांगो 8 येतल्यो आनी आमटाणीचो एक गुळो जे आमटाण ना जाल्यार ताका टेस्टूच येवचें ना म्हणटाली सो अशें आमट तिखट अशी recipe. हय आमट तिखट अशी ती आनी गोडसाणूय जाय ताका तें मागीर साखर एड करपाची ओके सो आमचें वांटण आतां आमी हें करून घेता ओके सो आतां आमी हे मिरसांग्यो मिरी आलें तिखी आमटाण आनी वेलची घेवन आमी आतां हे वांटण रेडी केला आणि तुम्ही पळोवू शकता ॲक्च्युली हेका कलर कसो आयला तो कश्मीरी मिरसांगे आशिल्ल्या कारणान बरो कलर आयला आणि चड आमी अशें पातळूय घेवंक ना न्ही म्हणजे दाटसरूच हय दवरपाक दाटसरूच दवरपाक ओके जाय सो नेक्स्ट स्टेप आतां कितें करपाक जाय आमकां नेक्स्ट स्टेप आमी आतां तें चालू करुया तितके आमचो गॅस चालू की हो कांदो कितें बारीक सारको चॉप करपाक जाय की मातसो मोठो धरून मातसो मोठोच जाय की आनी तो तांबडो जायसर मातशें तळसून घेवप ओके सो हांवूय हांगा पळयता की हांगा कांदो आमी एकदम बारीक असो करूंक ना मातसो मोठोच दवरला हे कित्याक लागून कित्याक लागून म्हणजे तेजो मातसो तरी फ्लेवर मेळटा मागीर चिकनान खूब बारीक जाल्यार मागीर ती पेस्ट कशी जाता म्हणून आमी तो मातसो मोठोच दवरला आनी तो तांबडो जायसर मातसो तळसून घेवपाक जाय आणि जावं कांदे कितले घेतले आमी सो 1 किलो चिकनाक आमकां कितले कांदे लागतात 1 किलो चिकनाक जवळ जवळ 5 कांदे तरी लागतात 5 कांदे ओके हे तामूस जायसर आमी ते तळसूच रावप आनी त्या म्हणसर आमी धांपून दवरता आनी हे 2-3 इंग्रिडियंट्स आसा पळय जिरे लसूण आनी लवंगां हे आमी फक्त ठेचून ह्या मसाल्यान घालूंक जाय ओके पेस्ट बी अशी करपाची गरज ना जस्ट धाडोन हय डायरेक्ट धाडोन घालप ते हांव घालता एक 8-10 लवंगां एक 2 टेबल स्पून कशे जिरे आनी पयलीं धाडायता आनी मागीर लसूण अशेंच धाडान घालप सो हे स्पायसीस आमी जे आसा हे आमी धाडोन घालता सो ताका लागून जेन्ना आमी ती ग्रेवी खाता आसतना डेफिनेटली तिची टेस्ट एक आमकां रोखडीच खावपाक म्हणजे कळटली आमकां एक वेगळो टेस्ट असो धाडांक जाय मागीर भितर लसूण थोडी एक 7-8 पाकळ्यो लसूणच्यो त्यो बी हेज्या बरोबर ठेचूंक जाय अश्यो हो आतां धाडलेलो मसालो जिरे लवंग आनी फक्त लसूण चड धाडप ना फक्त 1-2-3 हे मारून ते हेका फक्त ऍड करप ह्या मसाल्यान वाटिल्लें आसा पळय तातूंत ऍड करप फक्त हो आतां कांदो आमचो तामूस जायत येयला आतां हातून आमी चिकन ऍड करूया आमी चिकन मॅरिनेट बी काय करपाची गरज ना न्ही डायरेक्ट घातल्या बरोबर आनी ताजेर थोडें मीठ घालपाचें मीठ वापरून दवरपाचें चिकनाक मीठ घालपाचें वयर हें चिकन अशें मॅरिनेट बी कांय करपाचें आसना डायरेक्ट मीठ घालप
आणि हे कितले वेळ आमकां शिजोवचें पडटलें? हय थोडो वेळ फूल शिजोवन घेवपाचें की हाफ? हाफ शिजोवन घेवपाचें मागीर ताका मसालो ऍड करून आनी एक 5 मिनटां परत शिजोवन घेवपाचें. ओके, सो आमचो कांदो ऑलरेडी आमी तळसून घेतला, ताचे वयर आमी चिकन घातला आनी चिकनाच्या वयर इल्लेशें मीठ उडयलां आणि आतां आमचें चिकन आमी शिजपाक एक 10 मिनटां सुमार दवरतलीं. आतां आमी हें चिकन जाला जाल्यार ओपन करून पळोवया. हय हें ऑलमोस्ट शिजलां. आतां तातूंत जो वाटल्लो मसालो आसा न्ही आमी तो आतां भितर घालप. तेचो बेस्ट पार्ट म्हणल्यार आमी हितून एडीड कलर्स काय घालूंक ना, नॅचरल सगळें हें घातलें. हय आनी हो मसालो घालून हें थोडो वेळ आमी शिजत दवरपाचें. एक 5-10 मिनटां शिजले काय मातशी ग्रेवी दाट जावन येतली. आतांच पळयला तुमी हेचो मसाल्याचो वास तुमकां येवपाक लागला. कितें हातून आमी कितें डायरेक्ट भाजून कांयच मसालो घालूंक ना, सगळो खडा मसालो आसा. आनी हे 2 मिनटां एक 5 मिनटां आमी शिजत दवरुया अशेंच. पण तो हो चिकनाचो प्रकार हो खंयचो असो लायक ताका आमी मालवणी करता किंवा आमचे गोवन्स वेगळे हय सो हे गोवनूच पद्दत आसा म्हणजे कित्याक तातूंत नाल्लाचे आमी ज्यूस घालता जे आमच्या गोंयांत चड यूज करतात आनी दुसऱ्याक हितून मेळना. चडशे स्टेट्सान आमी नाल्ल यूज करना पण कितें भाजिल्ली सोया परस फक्त ज्यूस काडून घालतात. तो ज्यूस बी कसो दाट काडूंक जाय, पातळ न्ही म्हणल्यार मातशी मागीर ताची ग्रेवी जाता. तर आमी हेजे आतां ज्यूस काडून घेवया. त्या मसाल्यात 5 मिनटां हांव शिजत दवरता अशेंच. सो चिकन आमचें शिजता म्हणसर आमी हांगासर नाल्लाचो रोस आमकां घालतली आनी हो रोस मागीर त्या ग्रेवीन घातलो. आतां हें आमी चिकन शिजलां काय ना तें पळोवया. तें शिजलां तें आमकां कशें कळटा की तेजें मांस अशें मेकळें जाता म्हणजे सायडीक सरता. पूण आमकां हाडावयले सुट्टा ते हय हय हाडावयलें सुट्टा म्हणून तें ऑलमोस्ट जाल्लें जायत आयलां. आनी ग्रेवी मातशी थीक जाल्या न्ही. हय आनी ती ग्रेवी मातशी आतां आतां हातून आमी हो ज्यूस एड करूया. सो युजली आमी चिकनाक नाल्लाची सोय वांटून घालता पण हितून आमी टोटल डिफरंट हे केला. हितून नाल्लाचो आमी रोस काडून घातला. सो डेफिनेटली हाची टेस्ट जी आसा ही डिफरंट अशी आसतली जी आमी नॉर्मली चिकन करता तशी आसची ना. आनी ताज्या वयर हो लिंबाचो रोस घालप 1-2 कुलेरां आनी मागीर सगळ्यान लास्ट जे साखर ना गोडसाण ना जाल्यार आमचें लायफ इनकम्प्लीट आसा पळय ती शुगर जी इतली घालपाक जाय. हय 2 टेबल स्पून फक्त टेस्ट येवपा खातीर फक्त ह्या चिकनाक घालपाक जाय. कित्याक सगळे मसाले कितें भाजूल्ले आसना. हय एक तरेची मातशी गोडसाण पयलीं आमी मसाल्यान ती आमटाण घातल्या न्ही हय तितून एक आमटाण येता. ओके आनी गोडसाण जाली मिक्साणूय जाली. आमठाणूय घातला आमी लिंबाचो रोसूय घातला दोनूय. हय म्हणजे आमसाणीची आमसाण एक वेगळ्या भशेन आसता आणि लिंबाची आमसाण वेगळ्या भशेन आसता. आणि तातूंत आमी मेन म्हणल्यार आमी चडशे नॉर्मली चिकनान आमी साखर घालूंक चडशी वचना पण हितून आमी साखर घातला सो तो एक एडीड फ्लेवर हितून. सो डेफिनेटली एक वेगळे तरेचो टेस्ट येतलो आणि म्हाजी उत्सुकता ती टेस्ट करपाची आतां बरीच वाडल्या. आतां कितें करपाक जाय आमकां हे जालें खतखतो काडपाक जाय. काडलो काय ना आतां ऑलरेडी ऑलमोस्ट जाल्लें भितर आसा हें तें मातशें थीक जावपाक. आणि सर्व युजली कित्या बरोबर करता हे तूं? सर्व हें आमी ब्रेडा बरोबर पोळी नाजाल्यार थोड्यांक दनपारचें शीत जाय रायसा बरोबरूय खावंक शकता. म्हणजे कन्सिस्टन्सी जी कशी आमकां चड दाट अच्छी ना मातशी पातळ कशी. पातळ चड पातळ कशी रस्सा टायपची काय अशें नॉर्मल पातळ अशी दवरतले तूं? म्हणजे अशी रस्सा टायपूच तशेंच जाता. तशी जाता. सो आमची हांगासर चिकन करी इन कोकोनट ज्यूस ही आमची रेडी जाता. आमी सगळे इंग्रिडियंट्स घातला आनी तुमी पळोवंक शकता हेका जो रंग आयला तो एक्चुअली सामको असो टेम्पटींग असो आसा आनी तो वासूय सुटला तो सामको म्हाका अशें टेम्प्ट करता की केन्ना ही रेसिपी जातली केन्ना आमची दुसरी रेसिपी जातली आनी आमचो टेस्टिंग पार्ट सुरू जातलो. सो आमचें चिकन हांगासर रेडी जाता म्हणसर तुमी पळयात हाजो रिकॅप. चिकन करी विथ कोकोनट ज्यूस. साहित्य: चिकन, लवंग, हळद, सुकी कश्मीरी मिरसांग, सोय, जिरे, मिरयां, आमटाण, वेलची, लसूण, तिखी, साखर, चिमूटभर लिंबाचो रोस. हे चिकन करपाक मिरसांग, मिरयां, तिखी, हळद, आमटाण, आलें, वेलची घालून वांटण करपाचें. कायलीन उबो चिल्ललो कांदो तळसून घेवपाचो.
लवंगां, जिरे आनी लसूण मातशी धाडावन घेवपाची. धाडायल्लो हो मसालो वाटिल्ल्या मसाल्यान घालपाचो. कांदो तळशिलो की तातूंत चिकन घालपाचें, इल्लें मीठ घालपाचें आनी चिकन शिजोवन घेवपाचें. चिकन शिजलें की वाटिल्लो मसालो घालपाचो आनी शिजोवन घेवपाचें. ह्या मसाल्यान चिकन परत शिजोवन घेवपाचें आनी नाल्लाचो रोस घालपाचो. इल्लो लिंबाचो रोस आनी रुचीक साकर घालपाची आनी खतखतो काडून चिकन रेडी करपाचें. चिकन करीन कोकोनट ज्यूस उपरांत आमची आयची दुसरी रेसिपी जी आसा ती आसा बांगड्याची कटलेट. आणि खूप जणांनी विचारले की प्रत्येक एपिसोडात आम्ही बांगड्याची कितें ना कितें कसो पदार्थ केला. ॲक्च्युली बांगडो एक असो फिश आसा जे आमच्या गोंयांत इजिली अवेलेबल आसा, रेटी प्रमाणे सवायो आसता आनी बांगड्या पासून आमी खुबशे वेगवेगळे पदार्थ करूं शकता. फाटल्या भागांनी आमी बांगड्याचें आमटीक केलें, भरिल्लो बांगडो केलो, बांगड्याची उड्डमेथी केली आनी आज आमी करतली ती बांगड्याची कटलेट. जशी की आमी पळयतात की कटलेट्यो आमी खूब तरेच्यो करतात, पण ही कटलेट आमी बांगड्या पासून करतली. सो डेफिनेटली कितें तरी वेगळो असो एक पदार्थ आसा. आणि बांगड्याची कटलेट करपाक आमकां जे साहित्य लागतले ते आतां आमकां रेवती सांगतले. बांगड्याची कटलेट करपाक पयलें म्हणल्यार आमकां बांगडे जाय, कांदो, हळद, गरम मसालो, ओली कोथिंबीर, मीठ, फ्राय करपाक तेल, इल्लो जिरे पावडर, रवो, आमटाण, लिंबू मातसो, आले लसणीची पेस्ट आनी ब्रेड जाय आनी हें उदक ते ब्रेड मातसो फुगोवन ताका एड करपा खातीर. सो म्हाका दिसता सगळ्यांत पयली स्टेप जे आमकां ही कटलेट करपाक लागतले ते आमकां कांदो एकदम बारीक करून घेवपाक जाय. सेकेंड आतां कितें करप? हय, ते आतां कांदो बारीक करून घेतलो तो आमी एका बॉलान घालुया. घातलो काय ना तातूंत बांगड्यान आतां आमी हें ऑलरेडी गरम करून ताचें हें काडून घेतिल्लें आसा, कांटो बिटो काडून. म्हणजे कशें करून केला तुवें, मांस कशें काडला हेचे बांगड्याचे? बांगड्यान न्ही हळद इल्ली घातल्या, मीठ घातला आनी थोडो वेळ एक मातशें बॉयल 2 मिनटां मातशें बॉयल करून घेतलो की ताचें फ्लॅश सगळें मांस सगळें येवपाक लागलें तशें आनी काटे ताचे काडून घेतले आनी हें डायरेक्ट आमकां आतां घालपाचें हातूंत. मागीर भितर तुका 1 टेबल स्पून हळद, गरम मसालो 1 स्पून बरें. आणि गरम मसाला हो नॉर्मल गरम मसाला की कितें स्पेशल मसाला ना लागता? ना ना, नॉर्मल गरम मसालो. इल्ली जिराची एक धाकटे टीस्पून भर जिऱ्याचो पावडर, आले लसणीची पेस्ट, आमटाणीचे इल्लेशें उदक, सो परत एक फावटी आमटाणूय घेतले तूं आनी लिंबाचो रसूय घालता. मातशें टेस्टान बरें येता. इल्लोसो लिंबू पिवपाचो ताजेर आनी हे ब्रेड आसा न्ही थोडे मातशे भिजूंक जाय अशें ओले करपाचे, स्क्वीज करप. म्हणजे बायंडिंगे खातीर आमकां बायंडिंगे खातीर स्क्वीज करप आनी घालप भितर. तुका कितलें जाय म्हणजे त्या प्रमाणे तें हें करप. पण आमकां ब्रेडूच घालपाक जाय की तांदळाचें पीठ बी घालूं येता, पण एक टेस्टा प्रमाणे तांदळाच्या पिठान मातशें वेगळें जाता, पण ब्रेड भुरग्यांक घातल्यार. आनी कितले ब्रेड आमकां घालचे पडटले? एक 4 स्लायस पुरो जातली. हय, एक 4-5 बांगड्या, ओली कोथिंबीर. पण अशे खुबशे लोक आसतात जे बांगडे खायनात, तांकां कितें ऑप्शन? म्हणजे आमगे तर घरान भुरगीं बांगडे कशेंच खायनात आनी तांकां सांगिनासतना हांव कटलेट करून दिता. ती रुचीन खातात. तांकां खबर पासून आसना ती बांगड्याची कटलेट. मम्मी आज खूबच बरी जाल्या म्हणटा, म्हणून तांच्या खातीर हांव कटलेट करता. पण तेजे वाटेचे आमकां दुसरें खंयचें नुस्तें घेवन करूं शकता आमी? हय, एक दीस हांवें तशें चणाक हाडून त्या चणाकाचे पासून नुस्तें तशेंच हें करून कटलेट करून दिली तांच्यांनी. ती पण बांगड्याची टेस्ट मातशी वेगळी आसतली आनी चणाकाची वेगळी. बांगड्याची खूब टेस्ट आनी गोंयांतलो बांगडो म्हणल्यार एकदम रुचीक आसता. आनी इल्लें टेस्टी पुरतें मीठ घालपाचें आनी सगळें मागीर हें अशें सुकें कालोवन घेवपाचें. म्हणजे काय करपाक वचल्यार व्हडलेशे त्रास करपाची गरज ना. कांदो बारीक चिरून घेवपाचें. सो पदार्थ जे सगळे तुमकां साहित्य जे आमी यूज करता हो पदार्थ करपाक ते आमकां घरान इजिली अवेलेबल आसता आनी बांगडे तर आसतातूच. सो तुमकां जर केन्ना असो बांगडो बेश्टो फ्राय करून खावपाक जर बेजार येता जाल्यार तुमी बांगड्याची कटलेट करूं शकता. मातशें ट्विस्ट हाडूं शकता तुमी तुमच्या जेवणान. हय, हें आतां अशें हें करून घेतलें, ताचे बारीक बारीक रोल करपाचे अशें
रोल केलो न्ही आनी ते रव्यान सगळे रावंड करप आनी आमकां हे शॅलो फ्राय करपाक जाय. हय शॅलो फ्राय करपाक आनी हे प्रेस करून तुका कायदे ते मागीर शॅलो फ्राय करपाचे. हातून जाय जाल्यार भुरग्यांक आवडटा तसले शेप शेपूय पसून करूं करूं येता, हार्ट शेप करूं येता, रावंड करूं येता आनी जाय तुका जाल्यार स्टार शेप करूं येता. तर ती आवडीन खातात मागीर प्रेस करून घेवपाचें. आणि मेन म्हणल्यार आमकां एज अ स्टार्टर सुद्दां सर्व करपाक हय चलता. स्टार्टर कसो सर्व करपाक मेळटा आनी सगळे पेस्ट आनी हें घातल्यार ते बांगड्याचो तितलो तांकां कोणाक आवडना जाल्यार फ्लेवरूय बी नोटीसूय जावचो ना. नोटीस जावचो ना. ही कायल तापिल्ली आसा ताजेर 1-2 कुळेरां तेल घालपाचें. हे कटलेटी अश्यो एण्णेन दवरून एक शॅलो फ्राय करपाचे. चड तेलाची गरज पडना आनी रवो लायल्या कारणान ते एकदम क्रिस्पी जाता आनी ते भुरग्यांक बी आवडटा. आणि बायंडींग करपाक आमी ब्रेड घेतिल्ल्या कारणान तो हय. बायंडींगूय सारको जावन आयला. हय मातशें अशें गोल्डन कलर येयलो म्हणटकूच ते टर्न करपाचें. आता ही ऑलमोस्ट एक सायड जाल्ली आसा. तितकोच वेळ दुसरे सायडीन. सो जेन्ना आमी हो कटलेट करता तेन्ना आमकां गॅस किंवा तुमचे इंडक्शन लेवल सारके मातशे कमीच करपाक जाय कित्याक भितर जे कांदो आसा तो मेन शिजून येवपाक जाय. आमच्या हांगासर बांगड्याचे कटलेट्स हांगासर रेडी जातात. आमी त्यो बऱ्यो भाजून घेता म्हणसर तुमी परत एक फावटी पळयात हाजो रिकॅप. बांगड्याची कटलेट साहित्य बांगडे कांदो बारीक केल्लो हळद गरम मसालो कोथमीर मीठ तेल जिरे पिठो रवो आमटाण लिंबू आले लसूण पेस्ट आनी ब्रेड. बारीक केल्लो कांदो घेवपाचो. तातूंत उकडलेले बांगड्याचे कुडके घालपाचे. बांगडे पयलीं हळद आनी मीठ घालून शिजोवपाचे आनी बांगड्याचे कांटे काडून ताजे मांस काडून घेवपाचे. आतां ह्या बांगड्यांनी गरम मसालो जिरे पिठो आले लसूण पेस्ट आमटाण लिंबाचो रोस ब्रेड कोथमीर रुचीक इल्लें मीठ घालून बरें कालून घेवपाचें. ताज्यो कटलेट करपाच्यो. रवो लावन ह्या कटलेटीक शॅलो फ्राय करून घेवपाचे. वेळ जाल्यार आमच्या आयचे दोन्ही रेसिपीज टेस्ट करून पळोवपाचे आनी आमचे बरोबर आसा रेवतीचे हजबंड जे आयच्या रेसिपीचेर कमेंट दितले तेंचे आनी ताजे उपरांत हांव टेस्ट करून पळयतले. पयलीं तांचे कमेंट्स आयकुया. तांकां आयच्यो रेसिपीज कश्यो लागल्यो त्यो तुमी खावन पळयात आनी सांगात. सदांच तुमी रेवतीचे हाचे खातातूच पण आज स्पेशल कितें जालां तें सांगा. कशें जालां तें. अति उत्तम झाला. ओके सो आज काय अति उत्तम जाला आणि चिकन तांच्यांनी खावन पळयलें. बांगड्याची आमी कटलेट केल्या ती सांगा कशें जालां ते. सदांच तुमगेर चडशें आसतातूच न्ही. सो सदां करता आनी आज केला तातूंत कितें फरक तुमकां जाणवता. ते सेम आसतलें. तेंच्या नादान ओके कितें जालें सुपर. ओके रेवती चडश्यो डिशीज सासू कडल्यान शिकला की ना. हय चडश्यो सासू कडल्यान न्ही म्हणजे मम्मी कडल्यान भयणी कडल्यान आनी घरान हांगा येवन त्या डिशाक गोडसाण घालपाचें हांव सासू कडल्यान आनी म्हाज्या आजी माय कडल्यान शिकलां. कित्याक साकर घातल्या उपरांत त्या जिन्नसाक आनीक गोडसाण येता रे तें हांव तांच्या कडल्यान शिकलां. पण थोडे डिशीज पयलीं म्हाका कळटालें लग्ना पयलीं पण मागीर आनीक वेगळे एड आनी इम्प्रूव जाले. हय आनीक इम्प्रूव करता. ओके सो आतां हांव टेस्ट करून पळयता की जेवण कशें जालां तें. डेफिनेटली वास आमकां घमघमीत सुटला आनी हांगासर खावपाक चालूच आसा सो खूब बरें जालां आसतलें. चिकन करी इन कोकोनट ज्यूस ही आमची पयली रेसिपी आमी केल्या. ही टू गूड टेस्ट. आमी सदांच जेन्ना चिकन करता तेन्ना आमी चिकन चडशी जी सोय आसता ती भाजून भिजून आमी टिपिकल आमची गोवन ऑथेंटीक स्टायलीन करता. हे तशें ना.
हे एक डिफरंट टेस्ट येयला रेवती हेजी आनी खरेंच म्हाका दिसता प्रत्येकान हे करून पळोवपाचें तुमकां जर डिफरंट कितें तरी ट्राय करपाक जाय चिकनान दीस इज द बेस्ट ऑप्शन अमेझींग खरेंच खूब रुचीक जाला आनी मेन म्हणल्यार चिकन आमी म्हणटात तें बरें शिजपाक जाय सो हांगासर आमी पळोवंक शकता की चिकन बरें शिजलां व्हेरी टेस्टी हांव पाव बरो खाता तुमकां जाय जाल्यार तुमी रायस बरोबरूय खावं शकता कित्याक आमी जी ग्रेवी हांगा केल्या ती मातशी पातळूशी दवरल्या सो रायसा बरोबरूय खावं शकतले तुमी नाजाल्यार तुमकां तुमच्या आवडी प्रमाणे कितें रोटी म्हणा कितें बरोबर खावं शकता आनी आतां टायम जाला आमची बांगड्याची कटलेट बांगडो सगळ्यांचो फेवरेट म्हजोय बी रेवतीन आमकां पयलींच सांगलें की बांगड्याची जी ते कटलेट करता ती टेस्ट एक डिफरंटूच लागता म्हणजे सगळे जे आमी जिनस घातला हे प्रॉपरली ब्लेंड जाला भितर आनी ते सांगता जशें कोणाक सपोज बांगडो आवडना खूब कमी लोक आसा तांकां बांगडो आवडना पण जर बांगडो आवडना आनी तुमकां जर बांगडो तांकां खावपाक दिवंक जाय जाल्यार दीस इज द बेस्ट ऑप्शन म्हाका दिसता आतां इवन ते लायक बर्गर टायप सुद्दां करून हे दिल्यार रुचीन खातलीं भुरगीं रियली व्हेरी नायस टेस्ट आनी हांव सगळें हें काबार करतलें आमी सगळीं बसून आमची ट्रीट हांगा काबार करतली पण रेवती तुवें टायम दिलो हांगासर आमच्या खातीर तूं इतलें बिजी आसता तुज्या शॉपाचेर तरी आसतना तुवें हांगा टायम दिलो ह्यो 2 रेसिपीज आमकां करून दाखयले ताका लागून खरेंच तुका मना पासून देव बरें करूं सारिका तुवें म्हाका एक भांगराळी संद दिली स्वाद आस्वाद ह्या चॅनलान म्हजी रेसिपी सगळ्या मुखार हाडपाक तेज्या बद्दल हांव म्हाजे सगळे फॅमिलीच्या वतीन शिरोडकर फॅमिलीच्या वतीन तुजे आभार मानता आनी तुज्या फूल टिमीचे पण आनी प्रुडंट मिडियाचेर तांचे हांव आभार मानता थँक्यू तुमकां तुमचे कडेन जर अश्योच वेगळ्यो रेसिपीज आसा आनी तुमकां जर आमच्या प्रोग्रामान येवन तुमकां त्यो शेअर करपाक जाय जाल्यार प्लीज आमकां कॉन्टॅक्ट करा आनी तुमी आमच्या कार्यक्रमा वरवीं आपल्यो वेगवेगळ्यो रेसिपी ज्यो आसा त्यो सगळ्या पर्यंत पावोवपाची संद घेयात तुमकां मना पासून देव बरें करूं आनी फुडल्या भागान मेळुया परत स्वादान आनी कसो तरी नवीन रेसिपीज घेवन तोपर्यंत पळयत रावा स्वाद देव बरें करूं